तेरेज आविलाचे तिणें वो मनोभूप करलो. आपूण एक ल्हान भुरगें कशें देवा चडशी हांव आसा. ताची भोंवतणी सिस्टरी आसलेल्यो, ते मोटवाशी आसलेले क्लस्टर्ड कार्मेलाइट, त्यो असलो बेस घेवन असलो मनोभव घेवन जियेन आसलेली. ती टिका कोत्ताली, ती चुकी खोडी काडटाली, ती बेश्टेच घराणे घालताली. हें कित्याक लागून जाता? आपलेपणान जियेलीं की ना मागीर तशें जावंक लागता. केन्नाच तांकां तें दिना. चुकी जाल्यो पूण तांचे चुक्यांतल्यान आमी सांगूंक जाता दुसरे फावटी हे भशेन करूंक जाय. मागीर ती जाणवतली. कोडीक ती आपल्या वाद्याची जायत, पूण कांय नजो, तुवें बरें पळय तें सांगूंक जाय आनी दाखोवंक जाय तुज्या जिवितांतल्यानूय तूं तें कोत्ताय म्हणून. कित्याक ती सदांच आमकां नमुने कशें पळोवंक लागतली. तर हे भाशेन तर आमी करीत जें तिणेन केलें ती सगळें जेजूक ओपून दिताली. कितें कोत्ताली, कितें म्हणटाली, असल्या प्रसंगान जेजूक ते एक धाकटें फूल कशें भेटयताली. आतां आमी कितें कोत्ता? आमी कोणें कितें म्हणलें की ना मागीर रागान बोत्ता आनी एकाक 2 दिता, सुबेजूय दिता. म्हणटच आमी कितें कोत्ता? रियॅक्ट कोत्ता. ते भशेन करूंक फावना. आमी जेजून सांगलां ते असल्या भासोत मागोंक जाय. आनी पयले वाचप आमकां सांगतात कसल्या स्थितीन आमी मागूंक जाय, कसल्याय स्थितीन. आनी जेन्ना दुसरी आपलें जिवीत पातकान जियेता तेन्ना आमी तांकां जेजूच्या एकवटान दवरूंक जाय. आनी आमी तो तांकां जिंकून घेत जाल्यार आमकां खूब ताचो बरो इनाम आसतलो. कसलो इनाम? शांती, समाधान आनी आनीकूय तांचे भाशेन ते भाशेन करूंक आमकां उर्बा येतली. नाजाल्यार आमी सगळोच बेजार जावनूच आसता आनी हाका लागून भितरल्यान आमचें मन सारकें आसना. जेजून आमकां सांगलां ल्हाना भुरग्यां सारकें जावंक जाय आमी. तेन्ना तो आमकां वेंगयता, तेन्ना तो आमकां लागीं दवरता, तेन्ना तो आमकां आशिर्वादान भरता. तर म्हजे भयणीनो भावनो, आमी हें सगळें आयकलां न्हय, तर आमी कितें करया? आमी सदांच मागण्याची मनशां जावया. मागणें म्हणजे कितें? आमचो संबंद जेजू सोबें, पूण जेजूचो संबंद आमचे सोबें सदांच आसा. तो त्या संबंदान ताच्या आमी वांटो घेवया. आनी जितली आमी आपलेपण आमचें ताका ओपून दितल्या, ताच्या जिवितान आमी विरून वेतल्या, तेन्ना तो आमचे सोबें दिसती पडटलो आनी तो आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक बरेंपण दाखयतलो. हें सगळें आमचे सोबें घडून येवच्याक आमी भुरगीं कशीं जियोया. तुमकां हांवें सांगलां एक सोंपें मागणें आमी पत्करुया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता आनी आमचे मदीर हात इतलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. जेजू जेजू जेजू, इतलें सोंपें मागणें. पूण अशें तर आमी करीत भुरग्यां भाशेन आमी जियेतल्या सादेपणांत, खालतीकाय. आनी हे भाशेन प्रत्येक सुस्कात तर आमी एक आमचें जिवीत म्हणून घेतलें. आमी जियेता आनी मरता. तर आमी हिचोच जियेत आनी मरता आपलेपणाक आनी पुनर्जीवन जाता जेजू सोबें. बावतिस्माच्या त्या संस्कारांत आमी उदीक खोलायेन आमचें जिवीत सारूंक लागता. थिरावणेचो संस्कार आमचे सोबें घटायेन आमकां पवित्र आत्म्यान भरून कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें शिकयता. आनी हे भाशेन खोलायेन आमचें जिवीत ह्या साद्या मागण्यांतल्यान सादतल्या. पूण तुमी तर दुसरी मागणी जाणो जात जाल्यार ती ते भाशेन तुमी जियात. सगळीं जाणां आतां आमी आमच्या हात अशें उंटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोन येता, ताका आमी आजीर जावया. सगल्या आमच्या सांद्यांनी तो आसा,
पूण हे परी आमी ताका आजीर जाता आनी सगलें आमचे भितर आसा तितलेंय ताका गोपून दिवया कित्याकूच आमी चिटकोन रावचें न्ही फकत ताकाच कित्याक ताचे सोबे आमचें जिवीत आसा आनी तो आमचें सोबें वावुरता तर आमी ताका पूर्णपणे सहकार दिवया सायबीण मायन दिलो ते भाशेन जावं म्हजें सोबें तुजें उतरां प्रमाणें म्हणून बापाक महिमा हाडया जेजूक आमी परकोंडया आनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमचें जिवीत चलोवंक ताका सहकार करया.